आयज आमी पंचायतीन हो हाय मास्लेम घातलेलो आसा आनी म्हाका खूश भोगता की आमच्या सरपंचाने इनॉग्रेशन केलें म्हणून आनी तो आमचो एकलो जाणटो आसा वाड्यांतलो कोस्ता म्हणून तेणेंय केलेलें आसा. आमच्या वाड्यांतलो लोक सगळो हांगासर येयलेलो आसा आनी म्हाका खूश भोगता हे आमच्या वाड्यान हो आमी हाय मास्लेम घातलो म्हणून कित्याक हो एक्चुली हाय मास्लेम कालांगूट टिंडर आसलो. सो तो तेणें आमचें कितें PWDचे आनी आमचें सारकें जावंक ना. सो त्या पासत तेणें तें म्हणलें भितर नाका. सो आमी हांगा हाडून घातलो आतां. पूण हांगा वचून म्हाज्या वाड्यान हाडलो म्हणून म्हाका चड खूश भोगता. आनी आतां कितें जातलें हांगासर सगळी लायट पडटली, बरें दिसतलें की लोकांकूय हांगासर चलपाकूय बरें जातलें. हांगा टावट्स आनी ते सांजचे आसतले ते रावचे ना कित्याक ते आमकां पावतले. सो त्या पासत हांव सगळ्यांक पयले सुवातेर आमच्या सरपंचाक देव बरें करूं म्हणटा. हो आमचो हाय मास आमकां आमच्या वाड्यान दिलो म्हणून. थंय आदली सरपंच एनी आहली ते काय आनी हे म्हजे सगळे 5 मेंबरांक की ती सदांच म्हाका तेंको दिता आनी अशेंच हांव आशेता की हे फुडें आनी 5 आनीक 6 हाय मास्लेम घालपाचे आहा. एक सेंट जोझफान, एक कालांगूट बीच, एक चर्ची फुडल्यान आमचे आनी एक बार्बोजा जंक्शन आनी एक गावरावाडा वेस्ट. सो तो चाललो आहा. सो त्या पासत हांव चडांत चड सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आतां आमकां हे सगळे जोझफ सरान हे करून दिल्या तेन्ना 5 आमी घालपाचे आसा हायमास. तेन्ना आतां 2 घातल्या, एक सावताडो आनी एक गावराडो घातला. आनी एक घालपाचो आसलो तो आमचो बंद पडला. आनी हेच्या फुडें आतां सरूच न्ही हांव एकठांय रावन घालतले आमी आतां. आमकां हांगा आदी जायतो त्रास जातालो पूण आतां ह्या वर्सांनी आमकां कसलेंच प्रॉब्लेम हांगासर ना. आमी एकदम बरी सुखी आहा जाणा. आनी आमचो शेजारी आमकां चड बरो मोगाचो आमचो आमकां मेवला पळय तो. आनी आमचें कितें पळय तें तो जाणा, तेचें कितें तें आमी जाणा आजून पासून. फाल्यांचें तुका कांय सांगना पूण आमकां आमच्या वाड्याक त्रास म्हणलो कसलोच ना आनी हेच्या फुडें पासून आसचो ना.